पणजेचे अटल सेतू आणि ज्ञान सेतू ह्या दोन सेतू उपरांत आनीक एक सेतू पणजेन बांदप चालू आहा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. ESG मुखावयल्यान हो मेन रोडा वयल्यान जो सेतू हांगसर येतलो तो डायरेक्ट ही जी पणजे टू मिरामार मेरेन वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक आहा तेका जॉयन जाता आनी हांगासरल्यान डायरेक्ट लोक मेन रोडा वयल्यान ह्या वाटेक जॉयन जावपाक शकता. आनी अशें आयको येता की आयज इन्स्पेक्शन केलें CMन ह्या सेतूचें आनी अशें आयको येता की एक योगाचो कॉन्सेप्ट तकलेन धरून सरकार हो स्मार्ट सिटीच्या अंडर सरकारान हो प्रोजेक्ट घेतला आनी एक योग सेतू ह्या कॉन्सेप्टान हो प्रोजेक्ट जावपाचो आहा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयल 6,28,00,000 मोडून हो पूल बांदतात, जाल्यार 41 कोटी मोडून वॉकिंग आणि सायकलिंग ट्रॅकाचें काम चल्लां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. आतां आमी मिरामार बिचाचेर आहा. तुमी पळोवपाक शकता आमी जे ESG कडेन जो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक स्टार्ट जाता तो पयलो तो खरो मिरामार बिचाचेर येवन हांगसर थांबता. तुमी हांगसर फाटल्यान पळोवपाक शकता कंस्ट्रक्शन चालू आहा. वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक करपाचें हांगसरलें ग्रेनायट जें कितें कंस्ट्रक्शन मटेरियल तें हाडलां आनी काम थोडें हांगसर चालू आहा. ही गुगल इमेज पळयात. यूथ हॉस्टेला कडेन येवन वॉकिंग आणि सायकलिंग ट्रॅक ब्लॉक जाता. मदीं 150 मिटराचो गॅप आनी मागीर मिरामारा वाटेन ट्रॅकाचें काम सुरू जाता. एका वाटेन ह्या योग सेतू आड कांय जाण एनजीटीत गेल्यात आनी दुसरे वाटेन यूथ हॉस्टेला कडेन आशिल्ल्या एका हॉटेलाचो ट्रॅकाक ब्लॉकेड. बाकीचे सगळ्या स्ट्रेचाचें काम वेवस्थीत चल्लां. ESG कडल्यान जो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक सुरू जाता तो हांगसर यूथ हॉस्टेला कडेन येवन हांगसर स्टॉप जाला आनी मिरामारच्यान जो स्टार्ट जाला तो हांगासरल्यान एक 150 मिटराचेर स्टॉप जाला. मदीं एक गॅप उरता एक 100-150 मिटराचें, कारण एक हॉटेल प्रोजेक्ट आहा मदीं. सुत्रा कडल्यान अशें आमकां कळयलें की गव्हर्मेंट हॉटेल मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन ती इल्ली स्पेस घेवन हो ट्रॅक हांगासरल्यान कंटिन्यू करपाक सोदता म्हणून. तें शक्य म्हणजे सक्सेसफूल जालें जाल्यार हो ट्रॅक कंप्लीट जातलो आनी जर हो गॅप मदीं उरलें जाल्यार हो जो गव्हर्मेंटाचो एक बरो स्मार्ट सिटी अंडर प्रोजेक्ट आशिल्लो वॉकवे आनी सायकल ट्रॅक पणजी मार्केट टू मिरामार तो सदांच इनकम्प्लीट उरतलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.